वास्को बेलाबाय लागसार रेल्वे फूट ब्रिजाचेर एका दादल्यान गळफास लावन आत्महत्या केली। ताचें नाव पी जसजीत। तो मूळ केरळांत कुन्नूर रावपी। ताची मानसीक स्थिती बरोबर नाशिल्ली अशें पुलीस सांगतात। ताच्या बोल्सांत पुलिसांक एक चीट मेळ्ळ्या। तातूंत ताणें आपल्या भयणीचो पत्तो दिला। मरणा उपरांत आपल्या शरिराचे अवयव दान करचे अशेंय ताणें चिटयेंत बरयलां। 36 वर्साच्या पी जसजीताची कूड सोमारा सकाळी रेल्वे फूट ब्रिजाचेर मेळ्ळी। वास्को पुलिसांनी फायर ब्रिगेडीच्या आदारान ताची कूड देंवयली। तो मूळ केरळ कन्नूरचो। तो लश्करांत जनावरांचो दोतोर म्हूण काम करतालो। हालींच तो निवृत्त जाल्लो। मध्य प्रदेशांतले एका खाजगी कंपनी खातीर तो सद्याक काम करतालो। ताच्या बोल्सांत पुलिसांक एक चीट मेळ्ळी। ताणें तातूंत आपल्या भयणीचो पत्तो बरयल्लो। ताची भयण गोंयांत आसता। मरणा उपरांत आपले शरिराचे अवयव दान करचे अशें ताणें त्या चिटयेंत बरयलां। मात हे घडणुके निमतान वास्को सारकेले संवेदनशील शारांत आकांताचे सेवेची अवतिकाय उक्ताडार आयली। जसजीताची कूड हॉस्पिटलांत व्हरपाक पुलिसांक खाजगी रिक्षा करची पडली। वास्को पुलीस आनी रेल्वे पुलिसांची गाडी बंद पडिल्ली। मुरगांव पालिकेची हर्स व्हॅनूय मोडिल्ली। तातूंत शॉकाद करपी गजाल म्हणल्यार आत्महत्या केल्या ते सुवातेर CCTV कॅमेरा आसा, पूण सध्या तोय मोडला। सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंटा खातीर। युनिव्हर्सिटी हेल्थ सेंटराचे सोमारा खासदार श्रीपाद नायकान उक्तावण केलें। 37 लाख मोडून हे हेल्थ सेंटर उबें केलां। ह्या हेल्थ सेंटराचो सुमार 1,500 विद्यार्थी आनी युनिव्हर्सिटीच्या 500 कर्मचाऱ्यांक लाव जातलो। आज युनिव्हर्सिटी ल्हानशें आमी हेल्थ सेंटर ताची बिल्डींग उबी केल्ली आसा, ताचें आज उद्घाटन जाता। हेजो कॉस्ट 37 लॅक्स जाल्लो आसा। युनिव्हर्सिटीक गोंयभर वचून गोंय भायली भुरगीं हांगा येतात, तांकां मेडिकल फेसिलिटी ही लगेच उपलब्ध जावंक जाय आनी ह्याच गोश्टी लागून ताची आवश्यकता पळोवन हे प्रोजेक्ट आमी युनिव्हर्सिटीक दिल्लो आसा। हाजो फायदो युनिव्हर्सिटी इतर अन्य एमर्जन्सी सगळ्या हातूंत सगळ्यांक मेळटलो हाची आमकां खात्री आसा। मेडिकल सेवा ही सगळ्याक प्रायमरी 700 भुरगे आमगेले हॉस्टेलांत रावतात सगळ्या कडल्यान रावपी भुरगे 700 आसात। येवप वचप 1,500 स्टुडंट आसता आनी 500 स्टाफ, जवळ जवळ 2,000 एट एनी मोमेंट ऑफ टायम कॅम्पसान आसता। आनी तांकां ही फेसिलिटी सामकी आवश्यक आशिल्ली, ताची उपलब्धता ह्या फंडांतून आमी करून दिल्ली आसा। 40 मायक्रॉन परस कमी मायक्रॉनाच्यो प्लास्टीक पोतयो वापरपी पसरकार आनी भाजीवाल्यांचेर म्हापशें मामलेदारान धाड घाली। कमी मायक्रॉनाच्यो पोतयो वापरिल्ल्यांचेर मामलेदारान फायन मारली। ह्या वेळार संयुक्त मामलेदार दशरथ गांवस आशिल्लो। ही मोहीम चालूच उरतली अशें मामलेदार पुंडलीक खोर्जुवेकारान सांगलें। आमी ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो आसा। म्हणजे बिलो 40 मायक्रॉन्स एक प्लास्टीक आसा ते आमी थोडे कडल्यान सीज केल्ले आसा। मायनर कितें मेळ्ळा ताका पेनल्टी दिल्ली आसा। हो ड्रायव्ह आसा न्हू, हो असो चलत रावतलो। आयज हालतलो, आयज केलो आनी बंद उरतलो अशें ना। आमी मामलेदार जॉयंट मामलेदार आमचो ड्रायव्ह चालू आसतलो। इतल्यान हे खबरांची त्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।